बालभवनाच्या कार्यक्रमात उपस्थित आमच्याबरोबर आमचे बालभवनाचे डायरेक्टर आदरणीय मनोज सावेकर, त्याचबरोबर आमची डायरेक्टर सौभाग्यवती मडकेकर, आमचे बालभवनाचे सगळे ऑफिसर, त्याचबरोबर स्कुलाची टिचर्स, नॉन टिचिंग स्टाफ आणि हो कार्यक्रम घडून हाडच्या खातीर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटासून आमकां मदत करपाक जे हांगा आयिल्ले आसात, जशें आमची संजना परब, हांव सगळ्यांत पयलीं तुमचे सगळ्यांचे त्या कार्यक्रमाक आमची प्रेस मिडिया आमचो दोस आहा ताचे बी मना पासून अशें स्वागत करता आनी इतलेंच सांगता की ह्या वर्स जे आसा एकदम म्हत्वाचें, कारण ह्या वर्सा भारत देशाचे आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांच्यानी 12 वर्सां एक काल 10 तारखेक कंटिन्यू टर्म इलेक्टेड मेंबर म्हणजे इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर म्हणून 12 वर्सां कंप्लीट केल्ले. ह्या 12 वर्साच्या निमित्तान आज सबंद देशभर प्रत्येक राज्यांनी आणि प्रत्येक राज्यांतल्या प्रत्येक मतदारसंघात ज्यो संस्था ज्यो आसात ह्या संस्थांनी झाडां लावप एक कार्यक्रम ठरयल्लो आसा आनी करून म्हणजे सुरवाती आसा. आज आमी ठरयल्लें आसा की ह्या गोंयान म्हणजे ह्या गोंय राज्याचे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी ठरयल्लें आसा की गोंयान कमीत कमी 10 लाख झाडां ही लावप आनी 5 जुना पासून ही सुरवात केल्ली आहा. 5 जुनान नॉर्थ आनी सावथ हे दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी एक 2-4 आणि अदर्स म्हणजे सीएम आदरणीय मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते आणि आमच्या मिनिस्टरांच्या हस्ते बाकी ज्यो संस्था ज्या आहात त्या हेड ऑफ द डिपार्टमेंटांच्या हस्ते कमीत कमी एकाच दिसा 10,000 झाडांही लायल्लीं आसा. आज बरी गोष्ट आसा, ल्हान भुरगीं तांकां झाडाचें म्हत्व कळपाक जाय आनी हे कळच्या खातीर आदरणीय ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन एक स्लोगन म्हटला की एक पेट माँ के नाम. प्रत्येक त्या देशाची जी व्यक्ती जी आहा आनी आपल्या आवयच्या नांवान एक तरी झाड लावचें आनी हे करून हो उपक्रम बऱ्यापैकी फुडें वता. म्हाका दिसता 10 लाख झाडां इतली 50% टार्गेट हे काल अचीव केल्लें. काल आमचे युनियन मिनिस्टर फॉर रेल्वे व्ही सोमय्याजी तांचे बरोबर कार्यक्रम हांवूय आसलो बरोबर. हांगा कांपाल हांगा वृक्षारोपण कार्यक्रम बऱ्यापैकी जाल्लो. म्हणजे सांगपाक इतलेंच की झाडाचें म्हत्व कितें, इम्पॉर्टन्स ऑफ द ट्री कितें. आमचो जर आमी आज जर पळयलें पावसाचे दीस पण मे म्हयन्या सारके कडक ऊन आसा. हाका कारणय आमीच आसा. आमी असली झाडां कापतात आनी कॉन्क्रीटची म्हणटात तशी जंगलां तयार जातात. मेन इफेक्ट ताचोच आसा. म्हणून आमी जर प्रत्येकान ठरयलें हाचे फुडें झाडां जास्तीत जास्त रोवप जेणे करून आमचो जो म्हणजे जे हे आसता कितें म्हणटात तशें म्हणजे ऋतू म्हणटात पळय, पावसाळो, हिवाळो, उनाळो चे आमी शिकल्यात ल्हान आसतना. पण पावसान जास्तीत जास्त पावस पडप आनी हाचे खातीर असली तोडली एक जर तोडली जाल्यार 10 झाडां कशी लावप आनी हे लायता आसतना त्या झाडाचें इम्पॉर्टन्स पटवून दिवप भुरग्यांक. कारण पयलीं म्हणजे आमकां जाय तशें ऑक्सिजन हे झाड दिता. ऑक्सिजन प्रत्येक प्राण्याक, माणसाक अशें न्ही, प्रत्येक प्राण्यांक गरज आसता आनी झाड हे जास्तीत जास्त ऑक्सिजन आमकां दिता. आनी जशें आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानाची व्हड करता कितें तरी एक्सपेक्टेशन दवरता ताजे कडसून, तशें झाड लायतना आमचें एकच एक्सपेक्टेशन आसपाक जाय की फ्रुट्स हे आसतात बट अदर दॅन फ्रुट्स इम्पॉर्टंट म्हणजे ऑक्सिजन आमकां जो जाय ते ऑक्सिजन आमकां हे झाड तयार करता आनी दिता. म्हणून हांव चड उलयना. भुरगीं आमचीं आसात, कडक मे म्हयन्याचे सारके वत आसा. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे स्वागत अभिनंदन करता आसतना आमची धाकटी भुरगीं आसो, आमचो सगळो स्टाफ असो, तांचे कडेन मागता जरी आमी म्हटले एक झाड म्हणजे एक पेड माँ के नाम
आम्ही ठरवूया कमीच कमी आम्ही 10 तरी झाडां लायतली आणि ही 10 झाडां लावन जर आमी जर आमचे स्टाफच जर पळयले यू मे 100 जर स्टाफ असले जाल्यार इंटू 10 म्हणजे 1000 झाडां त्या बालभवनान बऱ्यापैकी जागा आसा ते आमी लावू शकता. हांव इतकंच सांगता आमची फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची बाय परबाई आसा तुमचे कडेन एक मागता आमकां जितली झाडां जाय तितली तुमी पावोवपाची तुमचे कडेन रिक्वेशन धाडून दितले अरेंजमेंट खंय करप ते तुमी सांगप तुमकां जर अडचण येयली कशी झाडां अरेंज जायना जाल्यार म्हाका इन्फॉर्म करप कारण आय एम द इनचार्ज ऑफ दीस होल म्हणजे स्टेट ऑफ गोवा फॉर दीस पर्टिक्युलर प्रोग्राम म्हणटकच आज जेन्ना जेन्ना खंयचे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसात डिपार्टमेंट म्हणजे फॉरेस्ट ऑफिसार मागलेली झाडां दितात म्हाका हांगा आतांच सांगता की जास्तीत जास्त झाडां तुमचे कडसून जाय कशी हाडप ते तुमी पळयात कदाचित मंडे इटसेल्फ यू विल गेट द लेटर फ्रॉम अवर बालभवन पणजी ओके सो इफ यू आर हॅविंग एनी डिफिकल्टी टू अरेंज दीस ट्रीज यू लेट मी नो मागीर तूं म्हाका कळय हांव मागीर ते तुमचो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर कोण आहा पळय ताचे उलयता. पण इतलेच परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे ह्या कार्यक्रम मनापासून स्वागत अभिनंदन करता मागणी केल्या ती पुरी करतली हे मनान धरता आणि माझे भाशण सोंपयता देव बरें.